सुर्ला सेजा बेनिफिशिएशन प्लांटात काम करपी 48 कामगारांक ले ऑफ नोटीस काढून प्लांटाक कुलूप मारिल्ल्यान कामगार वाऱ्यार पडल्यात। मायनिंग बंदीक लागून कामगारांक पगार दिवप परवडना म्हूण सेजान प्लांटा भायर ले ऑफ नोटीस मारून कामगारांक घरा धाडले। कामगार म्हणटात कंपनीन कामगारांक वा युनियना कडेन उलोवंक तरी जाय आशिल्लें। ऑक्टोबरांत मायनिंग सुरू जाता जाल्यार कामगारांक कित्याक काडटात अशें म्हणत थंयचे पंच कामगारां फाटल्यान रावल्यात। पयलीं तेणी 27 तारखेक हांगासर गेटी भितून नोटीस मारली कितें म्हणून तर 1 तारखेच्यान तुमी लेड ऑफ म्हणटकूच ताबडतोब हांवें आमची पंचायतीची सगळ्या बॉडीची मिटींग आपयली आनी हेजेर म्हटलें सविस्तर चर्चा जावंक जाय। ह्या भुरग्यांक आमच्या न्याय मेळोंक जाय। आमकां तर ह्या भुरग्यांक आमच्या न्याय मेळना जाल्यार हांव आंदोलन सुद्दां आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक घेवन आंदोलन सुद्दां करपाक तयार आहा। किंवा तांकां पोसले ते आनी 2-3 म्हयने पोसपाक कांयच प्रॉब्लेम नासलो। ऑक्टोबरान म्हणटा मायनिंग चालू जातलें आनी ऑक्टोबरान जर मायनिंग चालू जाता 1.5 म्हयने खातीर तांकां कित्याक ले आवडटो न कळटा तेंच्यांनी लॉक मारलेले आसा ते लॉक काडचे आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी न्याय दिवचो। आनी 42 एज जाल्या हे हेजेर आमकां कोणूच कामाक केन्ना घेवचें ना आनी आतां आमी जे इतके 48 वर्कर्स आसा ते सगळे आमी हे एजीचेर आसा आनी आमी रावले ते फक्त आमकां हांगा काम मेळटलें म्हणून आतां 3 वर्सां सुद्दां कंपनीन आमकां पेमेंट दिवन जो उरलो ते आमी म्हणटा कंपनीन खरेंच आमचे उपकार केले आनी हेच आशेचेर आमकां कंपनीन दिल्ली पर्यंत पणजे आमची आंदोलन हेका तेका आमकां आमी सदांच फुडें आसतले। इतक्या करून आमी सुरवातूच जातली कंपनी सुरवात जातली आमकां घेतले मायनिंग चालू जावन हेच आशेर आमी रावले आनी आयज अचानक लेड ऑफ म्हणून आमकां नोटीस मारली आनी आमच्या युनियना कडेन न डिस्कशन करता डायरेक्ट तेंच्यांनी लॉकआउट केले आनी हेजे आमकां खूब म्हणजे इतकें वायट दिसलें की कंपनीन कोणाकूच विश्वासान ना घेता आमच्या पंचायतीक जावं आमदाराक आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी आमकां लॉकआउट केले आनी भायर रस्त्यार दवरले आनी आमकां जाय तें काम की सरकारान आनी आमच्या पंचायतीन भितर मातशें लक्ष घालून आमकां न्याय मेळोवन दिवचो। भोपाळांत जाल्ल्या ट्रेनीच्या एक्सिडेंटांत 28 जाणांक मरण आयलें, 40 जखमी जाल्यात। मध्यान राती कामायनी एक्सप्रेस आनी हो एक्सिडेंट जालो। दोनूय ट्रेनीचे मेळून 10 डबे घसरले। साकवा कडेन पावतना दोनूय ट्रेनी रुळावेल्यान घसरल्यो। सकाळ मेरेन पॅसेंजरांक साल्वार करपाची मोहीम सोंपली। 300 पॅसेंजरांक साल्वार केले। दाट पावसाक लागून ट्रॅक खोचलो आनी ट्रेनी रुळावेल्यान घसरल्यो म्हणून रेल्वेचे अधिकारी सांगतात। जनता एक्सप्रेस मुंबई वताली। झटका सा ऐसा आया कि हम लोग हड़बड़ा के उठ गए। उठने के बाद जिस टाइम हम सब उठे तो देखा वहाँ पे ट्रेन नीचे धंस गई। बाहर गेट खोले के देखा हमने, बाहर निकले पटरी पे से ना उतर गई हो, देखा कि वो पानी पानी चारों तरफ। 1 सेकंड के अंदर अंदर वो गाड़ी पलट गई हैंड टू हैंड और हम सब लोग उसमें अंदर फंस गए। फंसने के बाद जैसे दूसरी तरफ डब्बे में गए तो पानी में गिर गए। रात में रेल मंत्री से संपर्क करके हमने उनको भी सारी स्थिति बताई थी। अभी जो यहाँ देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया जो भयानक बरसात हुई, एक तरह से बादल फटने जैसी जो घटना होती है उसके कारण अनपेक्षित पानी आ जाता है। मुझे यहाँ जनता ने बताया कि कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी बारिश हुई और पानी इस ट्रैक पे आ गया हो। ये एक तरह से बहुत अभूतपूर्व जैसा था, कभी ऐसी घटना होती नहीं है। उसके कारण जो पानी आया उसके कारण मिट्टी कटती रही, रेल की पटरियों पर पानी आ गया और मिट्टी कटने के कारण पटरियां हवा में झूल गई और जब ट्रेन उन पटरियों पे आई तो डिब्बे उतर भी गए और पलट भी गए, जैसा यहाँ दृश्य दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टया तो यही दिखाई देता है। भायले ट्रक येवन गोंयचे मीन व्हरतात ताका कायद्यान बंदी घालूं येना। गोंयचे ट्रकवाल्यांक दिवपाचें तें सरकारान दिलां। गोंयच्या ट्रकवाल्यांक वेगळे चार्जीस आसल्यार सरकार काडटलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। आतां मेरेन पावणेर काडिल्ले मिनांतले फक्त 40% मीन गोंया भायर गेला। मायनिंग सुरू केल्यार नवे मिनाक जेटीचेर कितें वेवस्था केल्या काय म्हूण फळदेसायान प्रस्न केल्लो। मुख्यमंत्री म्हणटा मिनाक मोल ना, पूण विकिल्ले मीन भायर काडून ऑक्टोबरा सावन मायनिंग सुरू करतलेच। साधारणपणे 6 ऑक्शनांतसून टोटल क्वांटिटी जी ऑक्शन केली ती 6.3 मिलियन टन्स। भितरली खरेदी जी जाल्या ती 5.647 मिलियन टन्स। सेल व्हॅल्यू जी सरकाराक जमा जाता परचेस ती साधारण 706 706 crores
मूव जाल्या 2.486 मिलियन टन्स आणि नॉट मूव्ड ऑब्वियसली 3.16 मिलियन टन ही अजून मूव जावपाची आसा. आयज जेटीचेर ओर पडून आसा, खुबशे जेटीचेर ओर अजून हालूं ना. जर तर जेटी वेलो ओर मूव जायना जर जाय जाल्यार मायने वेलो ट्रान्सपोर्ट केल्लो ओर जेटीचेर येवन घालपाक जागो नासतलो. वी आर कंटिन्युअसली परस्युईंग द मॅटर. आमकां ते लिफ्ट जाल्ले जाय. सायमल्टेनियसली उरलेले आसा जो ओर तोय आमी टेंडर करत आसात, ई ऑक्शन करत आसात. आणि वी आर बिकॉज ऑफ अवर कॉन्स्टंट फॉलोअप वर्क आय एम शुअर की हो ओर हो हालतलो. उरलेलो ओर आमी ई ऑक्शन करतले आणि सगळो ओर जास्तीत जास्त ओर भायर काडून निर्धारीत जो आमी टायम म्हटलेलो आसा, निर्धारीत वेळ जो म्हटलेलो आसा त्या वेळान ऑक्टोबर पर्यंत मायनिंग निश्चित सुरू जातलें. इतलें हांव परत एक फावट ह्या सभागृहांत आनी एक फावट हांव रिटरेट करता. 2 मिनिट्स मॅगी 2 म्हयने उपरांत परत भुरग्यांच्या प्लेटींनी दिसूं येता. FSSAI मान्य सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजी रिसर्च संस्थेच्या रिपोर्टांत मॅगी क्लीन चीट दिल्या. गोंयच्या FDAन धाडिल्लीं सॅम्पलां सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजी रिसर्च संस्थेन टेस्ट करून हो रिपोर्ट दिला. FDAचे टेस्टींनी लिडाचें प्रमाण मर्यादे भितर दिसतालें. उपरांत FDAन मॅगीच्या सॅम्पलांचो मैसूरच्या लॅबांतल्यान टेस्टी करून घेतिल्ल्यो. जुनांत देशभर मॅगीचेर बंदी घाल्ली. गोंयचो मावळिंगेचो नूडल्स प्लांट बंद पडिल्लो. घेऊ एक विराम.